देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळ्यो ना तुका केदारारी आमी पातयेता तुजे तीर बरवस्ता बागितो तुझ्या उतरा प्रकार सोलसो ना तो मरण पळ्योसो वांचेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणा सरशी वसो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळ्यो ना तुका केदारारी आमी पातयेता तुजे तीर बरवस्ता मुगाळ भाव भयणीनो आज सादो काळ 27 आयतार आमी संभ्रमता हे युकरिस्ती बलिदान हांव पिडे शिडेंत आसलेल्या खातीर तुमच्या भलायके खातीर अंथरुणार आसूं तशेंच व्हीलचॅरार आसूं मिसाच्या बलिदानाक इगर्जेक वचूंक जायनातल्या तुमच्या देसावा खातीर हांव भेटयता कोरोना करगातावन क्वारंटायन जावन आसची आस्पत्रेंत आसची तुमच्या भलायके खातीर हांव मागता वैज ओरतो वैज जेजू तुमकां गोड करून दी म्हणून ह्या युकरिस्ती बलिदानाक हांव मागतलो तुमच्या देसावा खातीर हें युकरिस्ती बलिदान भेटयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन आमच्या आस्मी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपण तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं सगळे तुज्या हातांत आसा सर्वेस्परा आनी तुज्या कुशे आडपणाच्यानी येवंक नजो सगळे तुवें रचलाय अंतराळांनी पृथ्वी आनी अंतराळा काल आसा तें सगळें सपटाचो तुस धनी ह्या सगळ्या संवसाराचो धनी सर्वशक्त सर्वेस्पर जावन आसा ताचे समोर आमी आयल्या ह्या घडये आमची अस्कतकाय ओळखून घेवया पश्चाताप काळजान ताचे समोर आमी रावया आनी ताच्या मोगान आमी बरो नवें जिवीत जियोवंक आमी प्रयत्न करया तर हे युकरिस्ती बलिदान संभ्रमच्या खातीर आमची अस्कतकाय ओळखून घेवया आनी आमचे काळजांत हांव दूख धरया हांव बातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून देव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करो आनी आमची बदकां बगसून आमकां सगळ्यांच्या जिविताक पावो आमीन सोमिया काकोडकर सोम्या काकोडकर क्रिस्ता काकोडकर क्रिस्ता काकोडकर सोमिया काकोडकर सोम्या काकोडकर महिमा 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 देवा को सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्यात वैभवा पासो
आमी तुका वाकणताव सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाची शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकोट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे आयकून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमीन 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 प्रार्थूया पदवीधर आणि ससनाच्या देवा तू अगडीत मोवाळ्यावे स्वभाव तुझे लागी मागतेले आणि तांका वाजले प्रास आणि ताणे आशिल्ले प्रास चड तू दिताय तुझे एका पळटेन सर्व आमची पातकां मोगोसू आणि जे आमी मागूंक फुडें सरना ते तू तुझे उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र तुझेपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमीन उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचत सर्वेस्पर देव म्हणालो मनुष्यान एक सुरू आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली संगातीन करून दितलो आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत हांव सर मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली जे नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें मनशान सर जनवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मन जातीक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली संगातीण मेळ्ळी ना तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची बोर काढली आणि ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनुष्य तावन काढलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली आणि तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी कित्याक नारा तावन तिका काडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवटता आणि ती दोगांय एक कूड जातात देवाचे उतर हे देवाचे ओडोपकार श्लोक सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालूं सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालूं सुमिया बियेतात आनी ताच्या वाटेन चलता ती सुभागी तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें तू सुखेस्त आणि तुझे सगळे नंदन जातले सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचे आशीर्वाद घालूं तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पोतीण फळादायक दाखवली बरी आसतली तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालूं सर्वेस्पराचे बेबिरांत असलेल्या कसले बाग फावो जातले सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यां पळोवंक तुका फावो करो इस्रायलाचेर शांती देवो सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालूं हेब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप जेजूको थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता कित्याक देवाच्या उदार कुशे प्रमाणे ताणें सुमेस्त मनशा खातीर मरण सोंसिचें आसलें ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकोटो जोडला हें आमी पळयता सर्वस्तुचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवन करच्याक
तांच्या तारणाच्या करताक जेजूक कष्ट मुखांतर पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र झरल्याचो सपनाचो बाप एकलोसो देखूनच तांकां आपले भाव म्हणून तो लजना. देवाचें उतर हें देवाचें ओडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी एकामेका समूह केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आनी तसो मोगी आमचे देख संपूर्ण जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. सैरीस्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ थोडे फरीजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखूच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे जेजून ताका फाटीं सवाल केलें. मनशे तुमकां कितें फरमायलां? ताणी जाप दिली, वेगळ्या आचाराची शीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मोयजेन राजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुम्ही असल्या संतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेच्या सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायलकार रचली. ह्या कारणां पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांय बागार एकच. त्या पासून देवान सोडिला ते मनीस मणिना जावं. आनी ते सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता तो आपल्या बायले विरोध प्रदुवार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रदुवार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्तायलें. हे पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवन सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज्य तशेल्यांचेर ससय. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरगे बरी मानून घेना ताका तातूंत रीख आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पुटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवर तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमियान जेजू, होगळां तुका सुमियान जेजू. जेजू आजच्या घरांत संतोष उल्हास. जेजू आजच्या कुटुंबांत शांती समाधान. वय म्हज्या भाव भयणीनो, देव आजच्या कुटुंबांत, जेजू आजच्या कुटुंबांत, पवित्रत्व वस्तिकाच्या कुटुंबांत संतोष उल्हास शांती समाधान. आज आमच्या कुटुंबात जिविता विशयांत आमी एक नदर मारूंक नियाळूंक आमकां आयची वाचपा आपोवणें दितात. ह्या प्रसक्त काळार आपल्या काळाच्या वरवीं चड कुटुंबा वयर सैतान आक्रमण करते आसा. कुटुंबां मोडटा, तुटयता, फोडटा, मदींत नासमाधान घालता, पती पत्नी मदें वेगळासार आडयता. आज फारीजेव ताचे सरशी पारखूच्या इराद्यान येतात. फारीजेव कुटुंबां जिवीत या काजरी जिवीत नियमाच्या एका दृष्टिकोनान पळयतात. They look at this family or marriage with the legal point of view, but Jesus looks at the spiritual point of view.
आज जेजू आत्मिक कथा विशयान आमकां सांगता. आमी हांगा लीगल या नियमा खातीर हांगा आमी ह्या कुटुंबान जिवीत जियेनाव. बगार मोगान कुटुंबान जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा. कुटुंबान जिवीत एक दादलो आनी पतीन सांगात येतना कुटुंबान जिवीत जायना. एक दादलो आनी स्त्री सांगाता येवन पवित्रत्म्यातय एकवडटात. जेजूतय ती एक जातात. साक्रामेंताचें जिवीत जियेतात. देवाचेंच एक कुटुंब ती आरंभ करतात. आज एक दादल्यान बायलेक सोडून वेळ म्हणल्यार सावलाक जेजू तांकां फाटी सावल करता. मनशेन तुमकां कितें फरमायलां आनी घडये भितर ते मनशेन कितें फरमायलां तें सांगता. कित्याक ते एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ह्या जावपुरो एक नियमा प्रमाणे वेगळ्या आचाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हूण मनशेन रजा दिल्या. मनशेक दिसत तसली पदवी नातली ताणें रजा दिल्या. वेगळ्या आचाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हणून. पूण जेजून तांकां सांगलें तुमी असल्या संतींनी तुमच्याच कुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तुमी तुमच्याच कुशेचे तुमी कठीण काळजाचे देखून मनशेन हो कायदो बरोवन घाल्लो. हांगा कायदो गरजेचो न्ही. देवान सांगचें आमी आयकुचें गरजेचें. आज आमी काजरे जिवीत कायदो न्ही देवाचो मोगू. आनी देवाचो मोग जर तें ना आमी ह्या फारीच्या वापरी जाताव. वेगळ्या चाराच्या फाटल्यान धांवताव आनी नियमा प्रमाणे जोबरो पडती पसोनगी लॉयराक धरंगी आमी सपरेट जावन पळयताव. तरी पूण रचनेचे सुरवेक जावन देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून तो एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक पडटलो. ती दोगांय एक जातली. जेजू उत्पत्ती ग्रंथाक पाठी येता आनी तो सांगता म्हळ्यार देखून ह्या फुडां ती दोगांय बगार एकच देवातय ती एक वडटात. ह्या कुटुंबा जिविताचे मूळ देव जावन आसा आनी त्या पासून देवान जोडिला ते मनीस मोडिना जावं. तर आमी आज पयल्या वाचपाक पाठी या. कितें आमकां पयल्या वाचपाक उत्पत्ती ग्रंथांत देव सांगता की पळोवया. सर्वेस्वर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. पळयात देव फावो तसली सांगातीन करून दितलो. त्या खातीर गरजेचें आमच्या जिवितांत मागणें देवाक विधेय जावचें. देवाक आमकां समर्पण जियोवचें. देवा समोर आमी येवचें. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत सर मनजाती आनी अंतराळची सुकणी केली. म्हळ्यार देवान ह्या मातयेंत रचलें सुकणी आनी मनजाती. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. म्हळ्यार हर एका प्राणयांक हर एका सुकण्यांक मनशान नांव दिवचे खातीर मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनावरांक अंतराळच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातीक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली सांगाती मेळ्ळी ना. त्या मनजाती मदें सुकण्या मदें फावो तसली सांगाती मेळ्ळी ना. मनजाती आनी सुकणी मनशाक फावो तसली सांगातीन जावंक साद ना. आज आमी पळयता मनजाती लागीं संबंध दवरून जियोवची. मनजाती लागीं रिलेशनशीप दवरून जियोवची. ती देवाच्या नियमा भायर नियमाक विरोध आनी अक्रम अन्याय ते एक अनैतिक जीवन जावंक पावता. त्या खातीर आज देव स्पश्ट सांगता मनजाती मदें मनशाक फावो तसली सांगातीन देवान दिवंक ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी न्हिदेंत आसतना ताची बोर काडली. ताची बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. बोर आमकां कळीत आसा आमच्या काळीज राखोवंक बोरयो आसात.
कशे एक स्त्री बोर जाता कुटुंबाक म्हळ्यार कुटुंबाचे ती काळीज आनी तो पती कुटुंबाचो वडील जावन भोवता ह्या तकली ह्या काळजाक आनी तकलेक बरो संबंध आसा सई आनी त्या खातीर एक आवय एक पतीन कुटुंब राखोवंक आसा तिणें थंय साक्रिफीस त्याग भावार्थ सोंसणीकाय विधेयपणे सक्कड थंय आसा मोग हें सक्कड आसा सर्वेस्परा देवान मनुष्यता न्हू काडलेल्या बरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनुष्य मुखार हाडली केदारा ताणें मनुष्य मुखार हाडली आनी मनुष्य म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी कित्याक नारातावन तिका काडल्या तिका नाराताव म्हणजे मनुष्यतावन काडल्या दादल्यातावन काडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एक कूड जातात आज एक कूड जाता तांचो मोग देवान तांच्या काळजांत घाल्लो आज सक्रामेंताद्वारे तो घट जाता जेजून सक्रामेंताच्या एका रितीक एक काजर उबारला त्या खातीर जेजू सांगता देवान कितें जोडिलां कोणूच मोडिना जावं ताजे उपरांत शीस विचारतात ताजे लागीं ह्या सुविशान सवाल करतना जेजू तांकां सांगता जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता तो आपल्या बायले विरोध प्रदुवार आदारता तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रदुवार आदारता आनी प्रदुवाराचें पातक महापातक म्हण बायबलांत देवाचो कायदो आमकां सांगता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमकां देव आपोवडे दिता काजराचें महत्व घनता हुकूम दवरूंक आमकां कळीत आसा पवित्र सभेन सभा नियम आसात थोड्या फावटी पयलीं सभेंत डिवोर्स ना बगार नल एंड वायड म्हणजे हें काजर पयलें ताच्या मुळांतच समस्या आसल्या द्वारे हें काजर जायना म्हणलें एक फैसल पौलाच्या पत्रांच्या आदाराचेर दिते आसा पण कोर्टान आमकां कळीत आसा विच्छेदान दिते आसा पूण तें इगर्ज माता रेकॉग्नायज करना कित्याक इगर्ज मातेच्या नियमा प्रमाणे तें तुमी करूंक आसा आनी त्या खातीर सबार जाणां अशें इगर्ज मातेच्या नियमा प्रमाणे करना जाल्यार ती पातकांत जी येतात त्या खातीर आमकां कळीत आसा डीएसीसीचो कोर्ट आसा त्या कोर्टांत दोनूय पार्टीक आपोवन हें सक्कट तजवीज करतात आनी तांच्या जिवितांत कितें तें उणें पोडगी म्हूण पळयतात चडावत जावन तांकां एकवटीत करचें प्रयत्न कोर्टूय करता तशेंच डीएसीसी कोर्टूय करता तर आज ह्या आधुनिकीकरणाक ह्या जगतीकरणाक वळाव जाल्लो मनीस तात्कालिक क्षणीक सुखा खातीर भावार्थ सांगता आनी ह्या संवसाराच्या दौलतेक बली जावन आशेक बुलोवन कुटुंबां जिवीत मोडून जिवची घडिता आमच्या दोळ्या मुखार आसात आनी तातूंय आज सांगलें बरी प्रदुवार आज एक कितें म्हळ्यार इतलें सुलाभ जालां की हर एका रितीन आमी आमचें जिवीत नाश करचें ह्या संवसारान माज्जे द्वारे आमकां मेळटा मोगाच्या भाव भयणीन आमचें कुटुंबां पवित्र भगेव कुटुंबा सारकें पवित्र त्रित्वेच्या कुटुंबा सारकें जावन दीत आनी आमच्या कुटुंबांत आसचे सर वायटपण देव पयस करून आमचें कुटुंबां पवित्रत्वेन भरून दी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या स्वरांत जेजू कसो आमचे खातीर तो समर्पण करता गी आनी तो त्याग एका जिणेन त्याग कितलो गरजेचो गी म्हणल्यार आमी हांगा पळयता जेजू थोड्या काळाक देवदूता प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता जेजूक ल्हान केल्लो आमी पळयता म्हळ्यार तो मनुष्य रुपी संवसारी आयलो कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशा खातीर मरण सोंसिजे आसलें ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला कश्ट ताणें मरण सोंसलें आज महिमेचो मुकुट ताणें जोडला सय वस्तूचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्य पुतांक महिमेवन करच्याक तांच्या दारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांत पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें जायत्य पुतांक म्हळ्यार आमकां पुतांक आनी दुवांक महिमेवन करी जाय जाल्यार जेजूक ताणें ह्या संवसारी धाडिजे आसलो ताणें कस मरण सोंसिजे आसलें आमच्या खातीर ताणें बली जाय आसलें कित्याक पवित्र करतलेसो आनी पवित्र जाल्ल्यासो सपनोसो बाप एकलोस देखून तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना
मोठ्या भाऊ भयणीनो आम्ही जेजूची भाऊ भयणी. We are all brothers and sisters. आपणाच्या संसारातल्या परिपत्रांत पापा फ्रांसिस ताणे दिल्या फ्रातेली तुत्ती आम्ही सगळी भाऊ भयणी. जेजू ते त्या खातीर जेजूचो स्पिरीट आमचे ते आसतना आमचे ते भाऊ बांधवपण सडता. त्या भाऊ बांधवपणांत आम्ही आमचे क्रिस्ती जिवीत बांधून हाडूंक आसा. त्या खातीर आमच्या कुटुंबात जिवीत देवाच्या कृपेन भरलेले देवाच्या सत्तेन भरलेले कुटुंबात जिवीत जावंक जाय. आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालो. आमच्या कुटुंबात आशीर्वाद जाय. आमच्या भुरगेपणाक आशीर्वाद जाय. आमी आशीर्वादाची भुरगीं आशीर्वादाची कुटुंबां जावन आसांगी म्हणून आज आमी चिंतून पळयचें. आशीर्वादाची भुरगीं आशीर्वादाच्या कुटुंबाचें संकेत कितें? कुटुंबां मागणें, कुटुंबां जिवीत, कुटुंबाचो मोग, कुटुंबाचो बांद आनी संबंध भाऊ बांधवपणो. सुमयाक भियेतात आनी ताच्या वाट्यान चलतात ती सुभागी. तर आज आमी सुमयाक सोलोवन भियोन सोलोवंक आमकां किर्तनकार आपोवणें दिता. तुज्या हाताच्या कश्टांचे कावको तुका मेळटलें. तूं सुखेस्तानी तुजें सगळें नंदन जातलें. देवा संगी आसतना तुजें कुटुंब आशिर्वादी जातलें. देवाक सोडून तूं पयस वतना तें आशिर्वाद जावचें ना. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पोतीन फळदायक दाखोवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पोतीन फळदायक म्हळ्यार तुज्या कुटुंबात देवाचे आशीर्वाद आसतना पोतीन फळदायक भुरगीपणां देव दितलो, आशीर्वाद करतलो आनी तुजी भुरगीं आशीर्वाद जातली. सर्वेस्पराच्या बेबिरांत आसलेल्या कसलें बाग फावो जातलें. कोणाक असलें बाग फावो जाता? सर्वेस्पराच्या बेबिरांत आसलेल्या. सियोनान तो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवन तुका फावो जावं. तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवन तुका फावो करूं. इस्रायलाचेर शांती देवो. पळय मोगोश्यो भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां कुटुंबां जिविता विशान, लग्न जिविता विशान, तशेंच हे देवाचे आशीर्वाद कशे अनुभव जोडचे विशान आमकां आयच्या या उतरांनी आमकां तो शिकोवन दिता. आनी निमाणें जेजू आयच्या वांजेलान सांगता आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांक तांकां ताजे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्तायलें. हे पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. आज ल्हान भुरग्यां तसलें तांचें राज तो सांगता पळय तांकां आडयनाकात कित्याक देवाचें राज्य तसल्याचेर ससय. सदस हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाच्या राज्याक ल्हान भुरगे बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. तर आमचे ते स्वभाव कसो आसा जाय. ल्हान भुरगे बरी म्हळ्यार आमी देवाचेर डिपेंड जावन आसा जाय. वी हॅव टू डिपेंड ऑन गॉड. Depend on God, we have to surrender ourselves to God. When you surrender yourself to God, you have to obey God. When you obey God, you have to trust in Him, in His word. आज तुम्ही तुमकांच देवाक समर्पण दिवंक जाय, विधेय जावंक जाय, देवाच्या उतरेचेर भरोसो दवरूंक जाय आनी कशे ल्हान भुरग्यांक तो आशीर्वादीत करता तशेंच तो आमकां ताच्या भुरग्यांक आशीर्वादीत करतलो. तर आमी योग्य जावन जिवचें. एक जिवीत आमकां तो फावो करूं. आमच्या कुटुंबात अशें उणेंपण, संवसारांत अशें कुटुंबाचें पती पत्नी मदें अशें उणेंपण तो घोळ करूं. आमचें कुटुंब पवित्र तुजे सत्तेन बरो म्हणून आमी मागया. आमेन. सर्वेस्पर बाबा आगणे कपळ धरत घर गावळप आनी वाकाणे दिता. तुज्या नांवान हांवें शिकयलां, तुजी सता हांवें कळीत केल्या. अशे दिसा आमकां तुवें ह्या देवाच्या उतराद्वारे आमचे लागीं तूं उलयलाय. तुजो ताळो आमी आयकला. त्या ताळ्याक पाडो दिवन तुजे सगळे जीव आमकां आमच्या कुटुंबाक करपा दी. पती पत्नी मदें संबंध बरो आसूं दी आनी तांचे ते उणें पडले वती कर दी. विच्छेदनाच्या वाटेराची वेगळा सारान जियोची एक जावं दी. कुटुंबां देवातान पयस आसलेली देवाच्या मोगा फाटी येवं दी. देवाची शिकवण देवाच्या उपदेशा प्रमाणे कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक साक्रामेंता प्रमाणे जिवीत क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक तांकां करपा दी. सोयर पिढी शिडयता नंतर बनपस बंद हाडता. हांव जेजू तूं लोकांक तो राग कर आनी ह्या तुजी सुवार्ता तांकां तांच्या कुटुंबांत तांची पिडा शेडा, तांच्या कुटुंबांत तांचे वेगळाचार हें सक्कड पयस करून तांकां एकवटीत करूं दी. आनी शारी मागली माई तुमच्या खातीर विनंती करूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत.
जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सुटका, जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां भलायकी घोशीत करता. आमेन. आमच्या भवार्थाची उसळणी आमी करूया. एकाच देवाक सतमानता. सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीमेसो दिसते आनी ना दिसते सर्व वस्तू सर असणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवा सकलो स्तोत तो स्वर काळा आनी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड. खऱ्या देवातावन उपसलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनुष्य बसत आनी आमच्या सोडणे बसत सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्मे वरवीं आमकां बरीची उदारी ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्याची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता. ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता जावन इप्सला. बापा आनी पुता बराबर ताका इसम सरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाते वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्पर देवाच्या समोर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी जमल्या. तर आतां आमची ते सामां ताचे समोर दवरून आमी प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारीक धाडन ही पवित्र सभा ताणें आमच्या खातीर स्थापीत केली. तोच ह्या पवित्र सभेच्या मस्ताक आनी पवित्र सभा ताची कूड. ही पवित्र सभा मुंदरून व्हरून तुवें नेमलेल्या आमच्या बाबा साईबा फ्रांसिसा खातीर आमी मागता. तांकां बरी भलायकी तूं फावो कर. तांच्या एका सेवेच्या अधिकारा खालाच्या सर कार्दिनाल, आर्चबिस्कूप, बिस्कूप, आदारी बिस्कूप तांचे तुझे आशीर्वाद घाल. हर एक दिएसीसी हो तुझ्या कृपेन भरून दी. ज्या दिएसीसीक नवे गोडी जाय थंय तूं बरे गोडी फावो कर. सगळे दिएसीसीन तांचे मिसांव ह्या पवित्र सभेचे मिसांव एकवटीत जावन माया मोगान ते मिसांव करून तांकां जाय जाल्ले बोड गटाय तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मागीर आमी सर कुटुंबा खातीर दीस वेता वेता कुटुंबाची वीद वावडी आमी पळयते आसा. वेगळ्या तरांचे जिवन जिवची कुटुंबां, विच्छेदन वाटेराची कुटुंबां. आज कुटुंबा जिविताक तुजे आशीर्वाद जाय. संवसारांतली कुटुंबां तुजी जावन आसात. हर एका मनशाक कुटुंबाची मोलां उखल धरना. कुटुंबाचें महत्व समजून पती पतीन, वडिलां, भुरगींपणां, युवक युवती एका काळजान एका मनान मागण्याच्या स्पिरितान भावार्थान जियोंक हर एक कुटुंबा पवित्रतेच्या सत्तेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मागीर आमी पिडेशिडेन उडोवच्या लोकां खातीर कोरोना तसले संकश्ट, कॅन्सर, एड्स, आर मारिल्ली स्थिती सगळ्या कुडीत आसची पिडा आशिल्ल्या तुका हांव समर्पण दिता. हांतरुणार जी आसात, आस्पत्रे जिवन मरणामध्ये झुजतात, व्हेंटिलेटरार आसात, जेजू तांचेर दया देवून येवं दी. कोरोना पॉझिटिव्ह जावन क्वारंटायन जावन आसात तांकां तूं घोण कर. ह्या घडी हांव मागता संवसारांतले सर पिडीस तांचेर तुजी दया देवून येवं दी. तांकां बरी भलायकी तूं फावो कर आनी सगळो संवसार भलायकी बरीत कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मागीर आमी कामेरी वर्गाच्या खातीर, शेतकाऱ्यां खातीर, निराश्रिता, निर्गतिका, अनाथ, विधव्य, विधुरा, राष्ट्रामध्ये समस्या येवन भयोत्पादनांनी, कम्युनलिझम, फंडामेंटलिझम, मतांतलेपणा वरवीं घरदार
गाव सोडून गेलो लोक तुझ्या कृपेन भरून दी सगळ्या संसारात शांती समाधान राज करून दी सगळो संसार एका कुटुंबा बरी जीव गो तुझी कृपा तांकां मेळो दी म्हण आमी मागतांव बापा आमचे मागणे आयक मागतांव आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर आमी मागतांव सबार राष्ट्रांनी सर्वाधिकारी आसात ह्या मिलिटरी गव्हर्नमेंट आसात भयोत्पादकाचे गव्हर्नमेंट आसात मतांतलेपणाचे गव्हर्नमेंट आसात असले मनां तूं बदली देवा असले राजकारभाऱ्यांक काळजाची दूख दिवन बरी वर्तान दी दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावन निराशिल्ल्या निर्गतिकांक तांची सेवा करूंक भ्रष्टाचारांत नानाचारांत तूं तांकां राख तुज्या मोगान तूं तांकां अभिषेक कर अशे सगळे राजकीय मुखेली संवसारांतले तुजी खुशी समजून देवाक भिवन पवित्र तुज्या प्रेरणान बरी कार्य करूंक बरी सेवा करूंक तांकां तूं प्रेरणा लाभूय म्हूण आमी मागतांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे आमचे कडेन मागोवंक सांगल्या व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर मागणे धाडिल्ल्या सूर ते सवां तुका हांव समर्पीत आसुमिया त्या सवां भोवती जबाब दी तांची दुकां दी पूस आनी विशेष पापान भलायकेन तांकां सांबाळ आनी अखेर स्वास पर्यंत तांकां तूं सांबाळ व्हर निर्गतीक आत्म्या खातीर अनाथ आत्म्या खातीर कुलगतीत असल्या आत्म्या खातीर आमी मागतांव तांकां सततें सूख तूं फावो कर बापा आमचें मागणें आयक सर्गेच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं तूं आमचो बाप जावन आमकां चलोवन सांबाळ व्हरताय अशे दिसा तुजे समोर दवरलेली त्या सावा बेसावांनी बोर आनी आमी विसारूंक जायनातली ते सावाय आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयताव तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाका वायनाच्या पुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला आनी तो दाकाचो वायन आमी तुका भेटयताव. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीय पिवाण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवा ल्हानवीक मोनान आनी पातकाची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयताव तें तुका मानतात असलें जावं. म्हज्या पोटापणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका धुवन नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदान तें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमीक आमच्या नित्य पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायला आनी तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेकी सोडवणेचे पवित्र हित संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिजे वरवीं आमकां तूं अदीक पवित्र कर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया हो यशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा तुका दिन वासूक आनी वाकडूंक आमचो नितीचो कायदो तूं येतच देव
जिवो आनी कोरो सूर्यकाळादी ससनाच्या ससनात अगंबर जळान तू जियेताय तू एकलोस बरो आनी सगळ्या जिवित दिसर सरसना तुवें रचल्याय आनी तुझ्या आशीर्वादान भरल्याय आनी तुझ्या उत्तम तुझ्या उजवाडाच्या परजळान तू त्यो दादोशी करताय देखून हिशोब नासतलो देवदूतांचो दळबार दीस रात तुझी सेवा करता आनी तुझी महिमा रूप रूप भोगून निरंतरी तुका वाकणता तांचे बरोबर आनी सगळ्या रस्त्याच्या नावान संतोषान आमी तुजो प्रताप करता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय पवित्र बापा तू मोरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जाणवायच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणता मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरस्वय आनी तुजी आपल्या रचणाराची सेवा करून ताणें रस्त्याचेर राजवटकी चलोवच्या सगळ्या सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागात होबडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या झाडान सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्या तुज्या काकुळटीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केली आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयली शिकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सबंदार जावच्याक धाडलोय पवित्रत्मे वरवीं ताणें कूड घेतली न्यावकार बरी येता तो जुकमलो फातर मात्र सोडून हेर सगळ्यांक आमच्या गतीन तो जियेलो दुबळ्यान सडवणेची कैद्यान सुटकेची आनी दुखेस्तान संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशें मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें ह्या फुडें आमच्या खातीर न्हय पूण आमचे बसत मरून पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जियोच्या तुज्या पुतान बापा तुजे तो पवित्रत्म्या पाठयलो ओ पवित्रत्म वावर्त्यान ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें संवसारांत आपलें काम संपोवन आमी मनशांक संपूर्णेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो देखून बापा सश्टी कराराची पुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां समारंभाक तो सुपवित्रत्म ही आमची देणी पवित्र करूं म्हणो आनी अशी ती आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जाव म्हणो आमी मागताव संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत नासतलो मोग दाखयलो ते जोडार आसतना ताणें हुंडो घेतलो तुका दिनो आसून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमी घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें दाका वायनान भरलेली कास घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत हक्काच्या बक्षाने मेळच्या
तुमचे बसवत आणि 20 मनुष्य बसवते वारावतेले हे म्हज्या उगडासार करात. बावटसो गुट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बाप्पा आमच्या सोडवणे सोबडास आमी समरमताव. जेजू मेलो, मेल्ल्यामध्ये देवलो, पुनर्जीवन जालो आणि तुझ्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटताव. वैभवान परतून येतलो म्हण ताची वाट पळोवन तुका मानता आणि अख्ख्या संवसारा सोडवण दिता ते बलिदान ताचे कूड आणि रगत आमी तुका समर्पिताव. बापा तुवेंच तुझ्या पवित्र सभेक दिल्ले भगयेचे तुजी नदर घाल आणि एकाच उंड्यात आणि कालसीन वांटो घेतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकेच कुडीन मैपसान एकठांय आणि तुझ्या महिमेच्या मानात जेजू सवे एक जीवी बली आमी जावंक निर्मी. बाबा जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करताव त्या सुमेस्ताची कापड कर. भोव करून तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाची, फ्रांसीस आमच्या गोडी बापाची, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोड्या आणि सगळ्या मुनियारांची तसेच ही भेटवणी करत्यालांची हांगा हजर असलेल्या आणि सगळ्या तुझ्या पोरजेची कापड कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतेल्या सुमेस्तांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताच्या शादीत मरून गेल्या आणि त्या आमच्या भाऊ बहिणीची दया कर आणि जण स्वभावात तू एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुझ्या सुखान घे. दयाळ बापा आमकां बरी देवाच्या मायेच्या संगता आणि तुझ्या धर्मदूत आणि भक्ता बरोबर आम्हा सुमेस्तांक तुझ्या भुरग्यांक सर्गींचे सुख जोडूंक फावो कर. तुझ्या राज्यात बदकाच्या आणि मरणाच्या कुस्तेपणातले सुटलेले सगळे तुझ्या रस्ते बरोबर आमी तुका वाकाणोंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवी, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वनंद आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात दवरू ताणें शिकयलेले प्राप्त धीर घेऊन गावूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पापकां भोगस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिव नाका. ओ वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून जिवीत स्वस्काय आमकां दी. सर्वींचे मागणी आमच्या सुंदर जेजू ख्रिस्ताचे येणे पुरुषान त्रेकतेल्या आमकां तुझे उदार कापडीन सरपात कांदे सुबेरी सरागांतले वाटाय की त्या ग्रास वडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू ख्रिस्त तुझे धर्मदूतामुळे तुका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर दय पळोवन तुझ्या पवित्र सभेच्या भावात तुझे दीस घाल आणि तुझ्या कुशलप्रमाणे शांती दिने कोणान सांभाळ. तुझी येताय निराजोड सलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. स्वामीची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसू, तुमचे सभे आसू. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या पुढे रक्ताच्या मिसळण्यावरवी आमकां दिस येवतेल्या ससनाच्या जिवीत मेळो.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमची कापड कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमची कापड कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमका शांती दी. आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जीवनाका पहिल्यान ती सुभागी सोमी आत्वे म्हणजे भितर म्हाका फावना म्हणजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडांची रगत म्हाका सदांच्या जिविताक सांबाळून. Jésus mon Jésus, Rau Jésus mon Jésus, tu sângi astana nakamakakai. Jésus mon Jésus, Rau Jésus mon Jésus, tu sângi astana nakamakakai. Jésus mon Jésus, Rau Jésus mon Jésus, tu sângi astana nakamakakai. Păi मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आत्मीय कृपेन जेजू आमच्या भितर आयला. आज आमकां इगर्जे वचोंक सावंक ना बरो पूण असो भावार्थान आमी मागलां आमच्या पिडेत शिडेतावन सुटका जोडोवंक. तर आत्मीय कृपी तो आमच्या काळजांत आयला, तो आमचे ते वस्ती करता, आमचो तो मोग करता आणि ह्या मागण्याद्वारे जे युकरिस्ती बलिदानाद्वारे तो आमकां स्पर्श करता. आमच्या कुटुंबाक तो आपुरता, कितें उणेपण आसा तें सगळें पयस करता. सांबरो तुजो पती पियेता, पतीन पियेता, वायट वटण्यांनी सवयांनी बली जाल्यान पयस आसात. आज तूं दुखांनी माग. वधवेचो उलोवलो जेजू, आत्मीय कृपी तुजे भितर आयलो जेजू, ताका साद कितेंच ना. जेजू आज हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. म्हजे दया दाखय, म्हज्या कुटुंबाचेर दया दाखय, भलायकेचेर दया दाखय आनी अशें योग्य फावो जाल्लें जिवन जिवंक म्हाका तूं कृपा दी. अर्घां तुका सुमयान जेजू, होगळां तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू. आमच्या दोनी हात वयर करून आमच्या कुटुंबा समर्पण स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हरगाट जेजू, होगळाक जेजू, महिमा जेजू. आज आमी सेवलेले युकरिस्ताचे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर देव दिवनी, भुरगेपणाचेर देव दिवनी, अंकर बनपस बंदुड्या पिड्याचेर सर्व पयस सोदी. टच लॉर्ड, हील लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थूया. सर पदवीदार देव आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारावरवी आमची काळजांत दोस्कायन भरू आणि आमच्या क्रिस्ती जिवीत गटाने फळादीक जाव. आमचे काळजा वाड कशे जीवान जेजू घेऊ, जेजू सारखे आम्ही जावंक पावू. असले रूपांतर या बलिदानाचो फळ जावं दे म्हूण मागताव क्रिस्त आमच्या सुमयावरवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. सर पदवीदार देव तुमका वाईटा विघ्नांती निवारो आणि तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्याने भरू. आमेन. सरांना दोस्तो आनंद तुमका भाव जावच्या, तुमचे काळजा आपल्या उतराक तो आयती करू. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाच्या कुशेप्रमाणे चलोवंक आणि अशें सर्गीच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो जाव. आमेन. आणि सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आणि तुमचे सवे सदा आसू. आमेन. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
राखण बुडव्या मुझ्या सर्गा वयल्या आंजा देवान म्हाका अधीन दिला तुज्या कितली जतन तुका सांबाळ करच्या म्हाका शेकी पावच्या सासण सर्गा सुका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वाईटा विघ्ना सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वाईटा विघ्ना सांडी नाका ओंकार पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशीर्वाद दिव आमकां प्रत्येक गोष्टीचे कुरवेन दिवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.